एक ड्रामाची एक कीड तुमकां केन्ना लागली फादर? क्लासू काय गमत करया म्हण आयिल्ले भायर सांगता जावना क्रिस्टोफर म्हणून फादर म्हाका हांव खाली डिरेक्शन मात्र दिता एक नाटक बरोवन दिया फादर म्हणून पूण ते 5 सोर्सां चड तावन मोतीन तो गुंता पूण आनी म्हाका तो बरोवंक जावना 2019 मेलारांत इश्टराक दिल्लो शर्मा तो नाटक हांव आतां पळयतना हांव इमोशनल जाता. अस्तित्वाची टीम बांदूंक हाच्या फाटली काणी कितें? हे बारीक कश्टांचे सवाल. हांव एक टिचर जाता आनी कॉलेजीक वता प्रिंसिपल जाता ते म्हजे कडेन सपोर्ट नासलें म्हाका एक विकार जाल्यार पुरो पूण आतां विकार जावंक नाका. एक पडी एका फादरापान आमचे कडेन उलयतना सांगलें पण आमकां कोण आपयचें न्ही आल्फ्रेड म्हणटो आतां किबोर्ड खेळटा इन्स्ट्रुमेंट खेळटा खंतारां करता आतां इतली प्रायज जाल्यार पूण म्हाका आजुनूय किबोर्ड खेळोंक येना. दनपरां म्हज्या कुडांत बसून नाटक बरोवन तशें आलोचन और 2 नाटक जाला काल गेल्यार मुखार वचना तुका हायेस्ट तुजे फ्लॅश येवचे तुका वॉशरूमांत म्हणटात ते आतां म्हणटात दॅट इज द बेस्ट स्क्रिप्ट म्हणून. थोडे कडेन तो थोडे विरोध कोणी एक एक पुटी मेळटा तो लेकल एक्सपिरियन्स जाल्यात गी वय समस्या भोगुल्ले आसात. इतले पुरो जबाबदारीचें काम आसतना ह्या नाटकाक तुमकां टायम केन्ना मेळटा? फाल्यां लोक खाले म्हणटा लोकांक म्हाका बरोवंत म्हणचे म्हणून हांवें डेफिनेटली सिरीज जालो सुमार 10 वर्सां सुवार ते भोंवडी जावन तसा 600 शो जाल्यात. वॉट नेक्स्ट? नाटक म्हळ्यार कॉमेडी म्हणून आमच्या लोकांक जे सवाल काले म्हळ्यार प्रेक्षकाक तांणी आशेल्लें दिजे की म्हणून. हप्त्या केकांनी सदनाची जिनी कार्मेल कॅफे हप्त्या केकांनी सदनाची जिनी कार्मेल कॅफे कार्मेल कॅफे कार्मेल कॅफे A sip from the cup of life. कार्मेल कॅफेच्या सर्वेक्षकांक म्हजो प्रणाम. हांव तुमची होस्ट लिझा रॉड्रिगज. आयचो एपिसोड आमकां स्पॉन्सर जावन रावल्यात MCC बँक लिमिटेड, MCC बँक आमचे बँक, तशेंच न्यू टेक इंडस्ट्रीज बाय कंपाडी. आमच्या स्पॉन्सरांक देव बरें करूं म्हणून हो एपिसोड आमी प्रारंभ करता. कोणी इल्लेशी इमोशनल जावन दिता, रोडोवन दिता वा चड हांसून दिता तांची इमोशन्स केदाळ एक्सप्रेस करूंक ट्राय करता. थोडे पुटी आमी म्हणचे आसा तूं कितें ड्रामा करताय म्हणून. ड्रामा इज अ पार्ट ऑफ आवर लायफ. हर एकल्याच्या जिवितांत इल्लो म्हणून ड्रामा जायच पडटा. आज हांव ड्रामा विशयान कित्याक उलयता म्हूण सांगल्यार आज आमचे सांगाता एक याजक आसात. दीस जे याजक म्हूण सांगल्यार फकत ती फिरगजांनी आमकां दिसतात वा थोडे इस्कॉलाच्या कॉलेजीच्या प्रिंसिपल जावन ते काम करतात वा थोडे आस्पत्रेंत आडळटेदार जावन गी वा संस्थांनी ते आसतात. पूण हांगासर आमचे सांगाता आसची याजक खाली फिरगजी मट्टार मात्र न्ही वा एक कॉलेजीचे प्रिंसिपल जावन मात्र न्ही बगार एक बरे ड्रामा बरोवपी आणि पर्सनल रितीर हांव तांच्या ड्रामाचे व्हडले अभिमानी म्हणून सांगेत. तर आमचे सांगाता आज आसात मनादीक बाप ऑल्विन सेरावो वा डॉक्टर ऑल्विन सेरावो म्हणून हांवें सांगेता. येया तांचे लागीं आज आमी उलया. तर बापानो तुमकां सर आमच्या विक्षकातर्फेन आमच्या टिमा तर्फेन ह्या संवाद कार्यक्रमाक स्वागत म्हणटा. बरें करूं. हांवें आतां इंट्रोडक्शन सांगिल्लें बरें इतलो सगळ्यांच्या लायफान दिले ड्रामा जायचे पूण तुमच्या लायफान दिले ड्रामा चडच आसा कित्याक तुमी ड्रामा बरयतात. एक ड्रामाची एक कीड तुमकां केन्ना लागली फादर? हांव इस्कॉलांत आसतना तर ड्रामांत आसलो. हांव 7th स्टँडर्डांत SPL आसलो. हांव म्हज्या व्हडले मायकेर पालडका शिकलो. पालडका व्हडले मायकेर रावून पालडका इस्कॉलांत शिकलो. ते 7th स्टँडर्डांत हांव SPL आसलो आनी म्हाका थंय एका तुळू नाटकांत अभिनय करचो अवकाश मेळिल्लो. ताच्या उपरांत हायस्कुलांत म्हाका अवकाश मेळोना पूण सेमिनरीक जॉयन जाल्या मागीर प्रत्येक जावन थियोलॉजी करतना हांव 4 वर्सांच्या थियोलॉजीच्या वेळार पयल्या वर्सा मेन एक्टर जावन ताच्या उपरांत उरल्या एक्टर नाटकाच्या फाटल्यान हांवें वावर केला. आनी त्या वेळा म्हाका नाटकाची इल्ली रूच आसली आनी म्हाका वाचची रूच आसली वाचचे बी रूच आसा त्या कारणान खातीर म्हाका ह्या नाटकाचें साहित्याचें इल्लें पिशें आसा. हांवें नाटक कित्याक सुरू केलो म्हणून विचारल्यार हांव रोजा कॉलेजींत आसलो. रोजा कॉलेजींत म्हाका येवचे भुरगीं पुराय सडाव जावन अल्पसंख्याक तशें मागीर दुबळीं असले पळय स्टुडंट्स येताले आनी म्हाका इंग्लीश क्रावडाक म्हज्या कॉलेजीक एट्रॅक्ट करूंक जाय आसलें आनी त्या कारणां खातीर हांवें इंग्लीश नाटक कांय शिकयल्यार इंग्लीश नाटक कांय हांवें प्रस्तूत केल्यार कांय लोक स्टुडंट्स एट्रॅक्ट जाता म्हणल्या उद्देशान एक इंग्लीश नाटक डिरेक्शनूय केलो आनी तो आसलो विजय तेंडुलकराचो कमला म्हणलो नाटक. हांवें ताका 6 म्हयने खाण गेले जाल्यार म्हाका नाटका विशयी चड ताच्या तांत्रिकता विशयी कांय कळीत ना अशें. पूण तो पयलो नाटक इंग्लीश नाटक बरो जालो पूण म्हाका चड क्रावडाक म्हाका ओडूंक जावना. ताच्या उपरांत हांवें सेमिनरींत आमी सेमिनरी डे केल्लो नाटक फादर अलेक्स तायेलाचो ब्लड इन एल साल्वादोर बिस्प भगिवंत ऑस्कर रोमेरोच्या मार्तीरपणा विशयी केल्लो नाटक हांवें कोंकणीन घालो आनी तो क्रिस्टोफरान तो आमच्या विद्यार्थी करना तो निर्देशीत केलो आनी हाचे वरवीं
काल्या म्हणटात ताका म्हाका एक नाटकाची चौकास म्हाका नाटक एक बरो येत म्हणून न्ही पण भाशांतर करी येत म्हणून एक कळ्ळें ओके अशें ती कीड रिगली अशें कीट रिगली नातल्यार हांव नाटकाक येचो ना ओके पूण एक पुटी लोकांन आतां केदळा या ऑस्कर रोमेरोच्या नाटक माटतेरपणाचें त्या नाटकाक हांवें रक्ताचे साक्स म्हूण नांव दिल्लें पूण हो नाटक क्लिक जालो की त्या वेळार म्हाका हां नाटक आनी की भाशांतर तरी करी येत न्ही आनी स्टेज करी येत म्हण अशें ती कालें एक उजवाड फंकलो आनी अशें हांवें नाटकाक रिगलो तशें नाटकाक तुमी रिगतात आनी रिगल्या उपरांत पाटिंगोवन पळयनात ना ताच्या उपरांत ना ओके ताच्या उपरांत एकदम म्हणजे सुमार कितले वर्सां जाली तुमी फस्ट तुमचो नाटक बरोवन मागीर ताच्या उपरांत इंडिपेंडंट तुमी तुमचीच स्क्रिप्ट बरोवन केदाळा सुरू केलें हाचे विशयान म्हाका इल्लें सांगतात की पळय सुरवेर हांव नाटक भाशांतर करतालो मात्र पयलो नाटक हांवें हें केल्लो भाशांतर केल्लो रक्ताचे साक्स ताच्या उपरांत ऑस्कर वायल्ड तुमकां खबर आसा ऑस्कर वायल्ड बरो ब्रिटीश साहिती आनी ताचो नाटक सालोमे तो नाटक हांवें कोंकणे गेलो आनी त्या म्हाका क्रिस्टोफराची वळख जाली क्रिस्टोफर निनासाम ताचे पदवी जावन आयिल्लो मात्र तो माणसोपणांत कलांगणांत आसलो आनी थंय तो नाटक निर्देशन करतालो ताणें म्हजो नाटक पयलो नाटक हो रक्ताचे साक निर्देशीत केल्लो भुरग्यांक करना ताच्या उपरांत हांवें ह्याच वेळार हांवें हो सालोमे नाटक भाशांतर केलो सालोमे नाटक भाशांतर केल्लो सो तो माणसापणाच्या कलाकुल पंगडान तो केलो आनी त्या नाटकाचे सुमार एक भोवशे 8 शो कोणा जाले आनी ह्या वरवीं म्हाका कळ्ळें ह्या नाटकाची म्हजी भास बरी आसा म्हूण सांगलें कोणी भास बरी आसा म्हूण सांगलें आनी ह्या खातीर म्हाका पुर्तुगानी केल्लें उत्तेजन मेळ्ळें नाटक बरोवच्याक तो जाल्ल्यानंत हांवें असो कोणाचो गुलामाचें शिव तो नाटक तातूंत 50 आनी 3 कॅरेक्टर आसले पण ते त्या हांव पदवा ट्रान्सफर जालो पदवाच्या भुरग्यांक सांगता गेल ना गुलामाचें शिव नाटक तो भाशांतर केलो पूण एक्चुअली गुलामाचें शिव केल्लो मागीर ताच्या पयलें म्हाका फस्ट पदवा आयिल्लें पदवा हांव 2015 आयिल्लो आनी 15 आयिल्ल्या व्हडलें पयलें तें नाटक करया भुरग्यांक नाटक करया म्हाका मोन जालें सो हांवें फादर सिरील देबरोले सो आदावन येव नाटक एडम एंड ईव नाटक कोंकणीन घालो तो नाटक बारी एक क्लिक जालो मस्त क्लिक जालो भुरग्यांनी तो नाटक करतना एन्जॉय केलो सुरवेर भुरगे एक्चुअली क्लासू खंय गमत करया म्हण आयिल्ले पूण त्या नाटकान एक रिगिल्ले मागीर भायर वचोंक तांकां जावना अशें तो नाटक केलो आदावानी येव केलो आदावानी केलो गुलामाचें शिव केलो हे पुरो भाशांतर केल्लें नाटक आनी गुलामाचें शिव पळय म्हाका आतां उडास येना पळय अवताराचें इंग्लीश अवताराचें नांव उडास येना ओके ताच्या उपरांत आनी त्या वेळार क्रिस्टोफर म्हाका केदाळ येवन दोसतालो क्रिस्टोफर म्हणटालो फादर म्हाका हांव खाली डिरेक्शन मात्र दिता म्हाका एक्टींग करना अशें कालिंगी जाता देखून म्हाका एक नाटक बरोवन दिया फादर म्हणून आनी त्या म्हाका ताणें म्हळें म्हाका एक मोनोलॉग बरोवन दिया एक बरोया म्हणून आतां हांवें मोनोलॉग खालें बरोवचें म्हाका खंयचें बरोवन कळना मागीर ताणें देखून म्हाका ताणें फादर प्रताप नायकान बरयल्लो जुदास नाटक हाडून दिलो जुदास नाटक ताचे पयलें जुदास नाटक हाडलो हांवें तो वाचल्या उपरांत आमी चिंतलें पेद्रू नाटक बरोवया म्हणून पूण तें म्हाका बरोवंक एकच बरोवंक हांवें मस्त वेळ काण गेलो देखून ताच्या पयलें क्रिस्टोफरान जुदास नाटक केलोय पूण ताच्या उपरांत पेद्रू नाटक आयलो पेद्रू नाटक हांवें बरयल्लो पयली कृती म्हजी स्वतंत्र कृती आनी तो नाटक क्लिक जाल्ल्यानंत एक तो म्हाका विशेश कारण पेद्रू नाटक खाली 8 दिसांनी क्रिस्टोफर नाटन केला ताच्या 8 दिसां पयलें आमी गुलामाचें शिव केल्लो भुरग्यांक करना 8 दिसांनी क्रिस्टोफरान तो पेद्रू नाटक केला 1.5 घंट्याचो एकाच मनशान कंप्लीट ते बायहार्ट करना कित्याक पेद्रू नाटक थोडेच तेंपा आदीं इलोशेशन जाल्लो शो हांवें पळयला आनी जावन तुमी ते भायर सगळे हें घालून सूड आनी पुरो पेटोवन करीचें म्हणून चिंतलो बट वेदरान आमकां त्या दिसा अवकाश करना देखून भितरच करीचें पडलो पूण ते 1.5 घंट्यांत 1.25 घंटे म्हणसर तो आसा एका सेकुंडा खातीर आमचें एक मन तिशीन करनासतना एक त्या एक्टराची छाती एक स्क्रिप्टाची छाती हांव चिंता गुरू विगे तक्का शिष्य आनी तो थोडे फुडें गुरू जाता तुमी थोडे फुडें शिष्य जातात एक्झॅक्टली तुमची एक वळख तुमची एक तो मोग तुमच्या मध्ये आनी क्रिस्टी मध्ये तो एक मोग सो ताची एक जर्नी म्हाका सांगतात गी फादर हर एक पिढी मैनाडी म्हणजे कलांगडाक नाटक पळोवंक वतालो दुसऱ्या प्रोग्रामाक अप्रूव विचारलो पूण नाटक पळोवंक नाटक एक सोडिनातलो थंय येताना आनी क्रिस्टोफराची
क्रिस्टोफर म्हणसो एक नाटक आसलो म्हाका फुडें येना आतां तो नाटक त्या दिसा भायर पावस आयिल्लो एक नाटक भितर धाकटें तांच्या हॉलान जाल्लो तो हॉलान सगळें नाटक जाल्या उपरांत हांव रावलो सकट लोक गेल्या उपरांत हांव रावलो आनी क्रिस्टोफराक मेळ्ळो आनी सांगलें क्रिस्टोफर म्हाका एक नाटक डायरेक्शन करी जाल्यार करताय गी म्हणून आनी त्या दिसांतल्यान आमची पयली वळख पयली वळख अशें ताचे उपरांत एक फावटी वळख जाल्यार मागीर खाला म्हणटात आमकां आमी बारी एक जल जाल्या म्हणून बारी म्हळ्यार मस्त जल जाल्या सो हाचे वरवीं आमकां बरें नाटक करूंक हांवें खाली बरोवचें मात्र मागीर सगळें ताच्या फाटल्यान आसता वावर तो करसो पुरा क्रिस्टोफरान आनी टिमान देखून म्हजें नाटक सक्सेस जालें जाल्यार तातूंत ताचो वावर मोठो वावर आसा म्हणून आमी एवढा स्टोरीची खंड बिलकुल हांव स्क्रिप्ट बरयतां पूण स्क्रिप्ट ती ताका एक जीव दिवचें न्ही प्रेझेंटेशन एजेकेल प्रवासान सांगिल्ल्या बरोबर हाडांक जीव दिवचो म्हणटा स्वास दिवचो तें काम तो करता आता तुम्ही सांगले तुम्ही तो पेद्रो नाटक बरोवंक सुरू केलो म्हणून सांगून सो ते बरोवचो एक प्रोसेस कसो आसलो तुमचो ताची इल्लेशें म्हाका सांगतात गी फादर तो नाटक कसो बरयलो म्हणल्यार म्हाका उडास ना पूण तो नाटक बरोवंक हांव कसो एकाडे मदें सांपडलो म्हणल्यार मात्र म्हाका तें उडास विसर नसो ना ओके बरोवंक एक कारण म्हळ्यार एक बरो खंयचेय म्हजो नाटक बरोवच्या पयलें म्हज्या मोतीन ती एक खाणी एक रेडी आसाची ती मोतीन खाणी आसता म्हणसर तयार जाता म्हणसर ते जावचे भितर आटेविटे ते म्हाका सांगूंक जायना ते भयंकर आटेविटे ते म्हणून ते खाणीचे थ्रेड ऑफ थॉट म्हणटात न्ही ते थ्रेड ऑफ थॉट बरें रन जायचें म्हज्या मोतीन ते थ्रेड ऑफ थॉट जाल्या शिवाय म्हाका बरोवंकूच जायना आतां चिंत्या म्हजे कडेन एक कॉन्सेप्ट आसा त्या कॉन्सेप्टाक म्हाका खाणी आनी बरो आसा ताका हांवें ऑलरेडी ते खाणी सुमार सांगल्या सयत आनी ताका नांवूय दिलां किडी म्हणून ताका नांव किडी म्हणून नांव दिलां पूण आतां 5 सोर्सां चड तावन मोतीन तो गुंता पूण आनीक म्हाका तो बरोवंक जावना कित्याक म्हळ्यार ताका जाय तितलें काय म्हणटा ताका किडींग सारें मेळोना ताका तातूंत जावचें ते आटे विटे हात पळय तो म्हाका कित्याक मेळोना गे म्हळ्यार हांव ताचे विशयान जायते बूक हाडयल्यात खंयचो विशय केलो म्हूण सांगना जायते बूक हाडयल्यात एक 4 बूक हाडयले फाटल्या दिसांनी 4 बूक हाडून वाचलें पूण म्हाका खंय आनी जोडको ना इंटरनेटार जायतें सोदलें पूण आनीक म्हाका म्हळ्यार जर तर ताका त्या एकातावन एका गांस समान आसल्यार एकातावन एकाक आर्ग्युमेंट समान आसल्यार आनी तो नाटक हांवें बरयल्लो म्हजें लॉजीक त्या लोकांच्या मतीक त्या सारकें लॉजीक वाडचें आमी अर्थान कुंब्यार जावन नजो न्ही आनी ते जाणा मात्र लोक तो नाटक जिखून धरता आनी व्हरून येता घरा म्हाका एकल्यान सांगिल्लें फादर हांव सगळो शर्मा बायपाट सांगता फादर आतां म्हणून हांवें सांगलो शर्मा सगळो बायपाट सांगता फादर म्हणून कित्याक मागीर तांकां लॉजीक देखून तें सांगचें कित्याक म्हणून तांकां लॉजीक जाय एका फाटल्यान एक कशें वाडचें आतां हांव पेद्रू नाटक पळयतना म्हाका झळकल्ली एक ल्हानशी गजाल काय म्हळ्यार पेद्रूची तो आतां अकरेची रात तो कसो न्हीद लागी त्या धडा भविश्या म्हाका उडास म्हज्या प्रकार आमच्या आंगात कालें टेररिस्टांक या हें केल्ल्या खातीर पार्लिमेंटाचेर अटॅक केल्ल्या खातीर हँकरची तशें खालें गजाल खालें आसली तो कांय इश्यू घालून आसलो ते जाल्यार म्हाका भोगलें त्या मनशाच्या मोतींत कांय कितें आटे बिटे भोगतात कोण ना ते कळ्ळें गी भोगतात कोण ना म्हळ्यार ती एक चिंता आनी च्या चिंता दूख जातना ते खंय गी तें पेद्रूक तें कनेक्शन जालें पेद्रूचे लास्ट ताकाय तशें गळपात सुरेश ताका कुर्सार मारची मोर्न मुखार आसा मनशा गोत्त आसा पूण मरता म्हणून ते जाल्यार ताची कशी गजाल जायत आनी त्या वेळार ताका एक गणिती आसा पेद्रू त्या दिसा जैलांत धर्मताची रत्या पुस्तकांत आमी वाचता पेद्रू कालें करता पेद्रू जैलांत ताका येवन तो जैलांत आसा म्हणून ताका बडव्यान येवन उठोवचें तें गणीत आसा तें गणीत हांवें थंय कारण कशें करूंक जाता काय पळया म्हणलें तशें एक फ्लॅश येवन थंय ताणें ताचे फाटी फ्लॅशबॅक सुरू केलें ओके फ्लॅशबॅक सुरू केलें अर्दो जालो नाटक तातूंत हांव कालें सांगता म्हळ्यार वांजेल सांगता वांजेल पेद्रूच्या तोंडांत हांव सांगता करचें काम सिंपल बारी सिंपल काम तें वांजेल पेद्रूच्या तोंडांत हांव सांगता आनी ताचो अनुभव ताचो संबंध जेजे कडेन कितें तें सांगूना मोदें एक कडेन स्टार्ट चलो कालें केल्यार इतलो देदीसभर जायतार म्हाका उड आसा आनीकी एक्चुअली म्हळ्यार सकाळीं मिसांनी जाल्या उपरांत दनपारां म्हज्या कुडांत बसून नाटक बरोवन तशें आलोचन अर्दो नाटक जाला कालें केल्यार मुखार वचना मागीर दनपारां बिंदोरी गरजेच्या ग्रावंडान गुवलो मागीर इगर्जे गेलो दिंबी घाली मागलें कालें केल्यार मुखार वचना सोंड सोडलें ते सोंड मागीर कितलेशे दिसा मागीर एक पटाक कसो खालें म्हाका उडास येना एक फ्लॅश आयलो तेन्ना इनसायट म्हणटा दॅट टू गेट दॅट इनसायट ते इनसायट मेळोवंक हा पळय तें बारीक कश्ट ते एक फावटी इनसायट मेळ्ळें
ताच्या मागीर ते कंटिन्यू जाता देखून ते गेटिंग दॅट इनसायट इज डिफिकल्ट ते इनसायट आमी कालें करून फोर्सफुली थंय हाडूंक जायना करेक्ट ते इनसायट तुका केदाळे मेळयत केदाळे भशेन तुवें बस्सार येता न्हय तुवें ट्रॅव्हल करता न्हय राईट आनी तुवें वॉशरूमांत आसता न्हय राईट 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 इट हॅपन्स करेक्ट ऍक्च्युअली तुका हायेस्ट तुजे फ्लॅश अशें म्हणजे तुका वॉशरूमांत म्हणटा आर्किमिडीस देखून धांवून येयलो युरेका म्हण सांगून मेळ धांवून येयलो काय लागू तशें थोडे फुडें जाता फ्लॅश थंयसर येवंक चान्स आसा करेक्ट तशें तो मात्र म्हाका एक स्ट्रक जाल्लो विशय आतां नेक्स्ट आतां स्ट्रक जालें हेच उरलें खंयच्याय नाटक हांव स्ट्रक जाल्लो ना कित्याक म्हणल्यार पयलींच म्हाका खाणी रेडी आसतली पूण हातूंत पेद्रू नाटकान मस्त मोद एक फावटी सांपडलो म्हणल्यार म्हाका भयंकर आनी तें फस्ट फावटी हांवें बरोवचें करेक्ट म्हाका येता जाल्यार अनुभव ना पूण एक्चुअली फर्स्ट पर्सनान बरोवंक सुलाब म्हणल्यार आपणाची खाणी सांगूंक सुलाब पेद्रूची खाणी सांगूंक पूण पॉइंट ऑफ व्यू वय डायलॉग्स बरोवंक तितले सुलाब ना पूण एकल्याचेच अभिप्राय बरोवंक सुलाब देखून पेद्रू पण आतां क्लिक जालो पेद्रूचे सक्सेस उपरांत मागीर कितें जाता पेद्रू नाटक जाल्या उपरांत बरयलो नाटक झूज झूज आतां चिंता झूज कशें करचो म्हूण चिंता ना झूज ॲक्च्युली झूज कालींग म्हणटा तुवें सांगल्यार हांवें 2001 इसवेंत मेलार आतां मेलार 2001 इसवेंत मेलारांत इश्टराक दिल्लो शर्माव ओके इश्टराक दिल्लो शर्माव एक्झॅक्टली तो शर्माव हांवें तो शर्माव आतां जेजूचें जिवंतपण जालां हांगे ना हांगे म्हणल्यार आसा पळय ताका ल्हानशे खाणी गुंतून ल्हानशे खाणी गुंतून एकाच मनशा भितर जावनशें काय म्हणटात ताका झूज आंतरीक झूज तें दाखयलां तितलेंच ऍक्च्युअली तो म्हजो शर्मा आनिकी आसा तुका शर्मा ताका आनी कितें कॉपी हांवें दवरल्या ती कॉपी आसा म्हजे कडेन सकट शर्माचे पुरो कॉपीज आसा तशें आसा पूण तो म्हजो 2001 असो शर्मा ओके नाटक जालो 2016 उपरांत हय नाटक जालो पूण वस्तू मागीर तो नाटक मस्त सक्सेस जालो कित्याक त्या नाटकाक म्हाका आनी ताचे हायेस्ट शोज जाल्यात हांव चिंता एक 60 लागीं शो त्या नाटकाचे जाल्यात हांगा मुंबय भायर गांवांत सगळ्यांनी त्या नाटक शो जाल्यात तो नाटक सगळ्यांक आवडटा कित्याक म्हळ्यार इट इज अ फिलॉसॉफिकल आर्ग्युमेंटेटीव आनी आमच्या भावार्थाच्या मस्त सावरांक तो जापी दिता देखून तो नाटक झूज सक्सेस जालो सळगीची एका लेक्चररामध्ये म्हणजे एका टीचरीमध्ये आणि एका स्टुडंटामध्ये जावचे ते एक संभाषण तो सळगी मोरना संगी हे मोरनाची सळगी कितें काले कशें जाता तो एक इंग्लीश कादंबरींतल्यान प्रेरीत नाटक आनी वय म्हाका मस्त मोगाची स्क्रिप्ट चिंता इट इज तो नाटक हांव आतां पळयतना हांवूय इमोशनल जाता आनी तो नाटक क्रिस्टोफर क्लेनन एकदम बरें करतात तेय नाटकांत इनवॉल्व जातात केदाळाय नाटकांत इनवॉल्व जायचे पात्रधाऱ्यांनी तेय कश्ट जातात नाटक करून एका रितीन म्हणटा ते इतले इनवॉल्व जातात की दे ऑल्सो गेट इनवॉल्वड इन द प्ले अँड दॅट इज द ब्युटी ऑफ द प्ले आय थिंक ते आतां म्हणटात दॅट इज द बेस्ट स्क्रिप्ट म्हणून आतां फाटल्या दिसान तुमी सांगतात चिरी बरी जाल्या म्हणून पूण म्हाका केंगी सळगीत आवडटा अस्तित्वाचे टीम बांदूंक हाच्या फाटली काणी कितें ही एक करिजे म्हणून तुमकां कित्याक एक उर्बा येता सो अस्तित्व म्हळ्यार खाले ते नांव खाल्याक अस्तित्व म्हणून पडटा हाची काणी ॲक्च्युअली अस्तित्व क्रिस्टोफरान सुरू केल्लो ग्रूप तुमी आतां पळयत क्रिस्टोफर येता म्हणटाय न्ही क्रिस्टोफरा कडेन तुवें इसारीत म्हणजे ताच्या फाटल्यान ताची खाणी आसा तो बरेकन सांगता देखून तुमी क्रिस्टोफरा कडेन ती विचारा पूण अस्तित्व आमचो पंगड आमी कालें पद्वा आसतना आमी कालें पद्वा थिएटर ट्रूप म्हूण केल्लें पूण ताणी म्हळ्यार क्रिस्टोफरान एका तरणाट्यांचो ग्रूप नाटक खातीर म्हूण केल्लो न्ही आनी एक हळ्ळी जिवना म्हणल्यार बरी सुरू केल्लो ग्रूप तशें सुरू केल्लो वय तशें तो मागीर आमचो आतां अस्तित्व म्हणून ताका नांव दिल्लें ताचेर आतां नाटक करून नाटक करचें ना लास्ट प्रायोरिटी म्हण आसलें ओके पूण नाटक फर्स्ट प्रायोरिटी जाल्यात ती खाणी तुवें क्रिस्टोफरा कडेन ते सारकी आमी ताच्या पॉडकास्टान थंयसर आमी घालतल्यो आनी हे आतां तुमचे दशमानोत्सव चलतेत आसा तुमचो सो एक सुवार्ते भोंवडी जे कॉन्सेप्ट काल्याक तुमच्या मोतीक येता हे काल्याक सुरू करतात तुमी सुवार्ते भोंवडी सुरू केल्ली पेद्रू नाटका उपरांत ओके पेद्रू नाटका सुवार्ते भोंवडी ती भोंवडी म्हणलो तो कॉन्सेप्ट आयिल्लो क्रिस्टोफरा बरोबर क्रिस्टोफर नेनासमातावन आयिल्लो मात्र आनी ते तिरुगाटा म्हूण करतात देखून आमी चिंतलें आमी हो आमचो पेद्रू नाटक ती एक बरी कबारत आमी परगडची तो कित्याक करून नजो फिरगेच्या हांगे म्हणून आनी तशें ते सुवार्ते भोंवडी म्हणलें ताका आमी नांव दिल्लें सुवार्ते भोंवडी म्हणून भोंवडी म्हळ्यार तिरुगाटा सो आमी सुवार्ता खाण वेता म्हणून
तशें पेद्द नाटक सुवार्ते भोंवडी म्हणून ताच्या मागीर आमी केल्लें नाटक 10,000 पुरा सुवार्ता प्रसारा वयर आसात देखून आमी ते सुवार्ते भोंवडी म्हणलें नांव ताका बरें बसता तशें आमी लेखता तेन्ना सुवार्ते भोंवडी करतना आमचे पयल्यांची गजाल तितली म्हळ्यार आमी भारी कश्टांनी नाटक करतले वयताले हांव चिंता तो अनुभव आमकां आनिकी आसा आनी तो अनुभव आमकां आनिकी ओट्टूक दवरता म्हणटा हांव तेन्ना आमचे कडेन कांय नासलें आमी 5,000 नाटक करूंक ओपतले हांव काल पेदूर नाटक येताना क्लेनविनाचें एक ओमनी व्हॅन आसलें ताचे फाटले सिटी काडच्यो तातूंत आमकां जाय नाटकाचे जाय ताका जाय 4 कांबे मात 4 खुंदे ते तातूंत घालचे तातूंत फाटल्यान एकल्या 2 जाणां मुखार सिटर एकल्यान फाटल्यान ताचेर न्हिदचें ताच्या मागीर हांवें बायकार म्हज्या फाटल्यान क्रिस्टोफर तेणे मुखार व्हॅन आनी फाटल्यान बायक अशें काडून करून नाटक करतलें 5 वर्सां आमी नाटक करूंक सुरू केल्लो पूण काल म्हणटात आमकां देवान सोंड घालूं ना आमी चिंतूंक येना आमी इतलें वाडता इतलें सकट करता म्हणून आमी चिंतूंक ना हें सगळें साध्य जाना जाल्यार क्रिस्टोफराचें मिन्नत तांचो भिरांकूळ सगळ्या टिमाचें मिन्नत आसा पूण क्रिस्टोफराचें विजन आसा हाचे वरवीं मात्र हें साध्य जाना अशें वर्सांनी फादर सुमार कितले शोज काही म्हळ्यार कितले शोज केल्यात जावंक पुरो काही म्हणजे लाख दोर लागी बरोवन ना एक्चुअली आमी लाख दवरूं करेक्ट लाख दवरूं ना पूण आमी एक खंडीत एक नॉट लेस दॅन 600 नियरली 700 शोज आमी केल्यात सगळ्यांनी इतल्यान आसा तितले शोज केल्यात आमचे एक नाटकाचेच चिंत्या पेद्रू नाटकाचे 40 लागीं झूज नाटकाचे 50-60 लागीं तशे शोज पुरो जाल्यात तशें म्हणटाना आमकां कळटा कितले शोज जाल्यात की म्हणून तुमच्या ह्या जर्नींत काही तुमकां कितलो सपोर्ट मेळ्ळा तशेंच काही कितले कश्ट मेळ्ळा कितले चॅलेंजीस तुमी फेस केल्यात लोकां तावन मोगा सांगात थोडे कडेन तावन थोडे विरोध कोणी एक पुटी मेळटा तर एक एक्सपिरियन्स जाल्यात गी सो ती एक जर्नी सांगेत गी आमकां हर एक वर्सा काले म्हणी हर एक वर्सा पळयना हर एक वर्सा काले म्हणी एक टफ सिच्युएशन येता एक कश्टांची सिच्युएशन आमकां मेळना हर एक वर्सा काले म्हणी एक सिच्युएशन आसता कश्टांची सिच्युएशन आसता पूण हर एक कश्टांचे सिच्युएशन आमी तातूंत आमी जैते वचून जालें हांव म्हणलें म्हाका सांगूंक जाय आमी हर एक वर्सा काले म्हणी सिच्युएशन आयलां ल्हानशें ना व्हड जावं पूण सिच्युएशन आयलां आनी आमकां इल्ले बंद पास या काले म्हणटा ताका वय समस्या भोगुल्ले आसात पूण आमी हर एक वर्सा काले म्हणी तरी कालें तरी एक जाता जाल्लें आनी पूण आमी हर एक ती भोवशा आमकां आदल्या वर्सा कांय आमकां समस्या जावं ना आदल्या म्हणजे व्हड आसा प्रकार ताच्या पयलीं आमकां कालें ती ल्हानशे समस्या आसतात पूण आमकां व्हडलो सपोर्ट कालें म्हळ्यार आमच्या संघटक ताणें आमकां हर एक नाटक आमी करता वय पूण आमकां कोणी आपयचें न्ही करेक्ट आमकां फिरकन लोक फादरे आप आनी इतर आमकां आपयतात म्हळ्यार तांकां नाटक तांकां बरो पळोवंक जाय तांकां बरो लागला म्हणून जालें तशें जाल्ल्यान काल म्हणटात आमचें नाटक सक्सेस जाल्यात लोकांक जाय म्हणल्यार कितें देखून आमी लोकांक बरें दिल्यार ते रुचीक आसल्यार लोक स्विकार करता अशें आमी लेखता तशें म्हणटात आमचें नाटक सक्कड नाटक सक्सेस जाल्यात पूण हांव सांगना पूण चडावत नाटक एक 10 9 नाटक या 100 90 नाटक तशें सक्सेस जाल्यात थंयसर म्हणजे लोक येनासतना वा ते तुमकां सोडावत राखोवंक पडलें गे वा लोकूच येवंकूच नासतना तुमी काय म्हणटा मस्त निरासपणान ते आयले इल्लेशे लोक आयिल्ल्या कडेन तुमी नाटक करचे जाले काही म्हणी संदर्भ मेळ्ळात गी तले संदर्भ मस्त उणे एक्चुअली आमकां 1-2 कांय संदर्भ मेळ्ळात कोणा ते नाटक म्हळ्यार ते आमच्या म्हळ्यार कातोलिकांनी या कोंकण्यांनी हें केल्ल्या कडेन न्ही आयोजन केल्ल्या कडेन न्ही थोडे दुसऱ्यांनी म्हळ्यार थोडे नाटक फेस्टिवल्स म्हण आसतात ते आमचे हिंदू भाव इतर ते आयोजक करतात ते जाण आमी नाटकाक थंय गेल्ल्या वाटता एक 25 जाणां 50 जाणां आसले आसात ना जाल्यार आमच्या नाटक खंयचे कडेन एक मिनिमम 300 लोक खंडीत आसतात 300 लोक आसतात फाटी गोवन पळयतना कितलो समाधान संतोष आसा मस्त संतोश आसा मस्त संतोश आसा हांव म्हळ्यार हांव म्हज्या सपनां ती चिंतून हांव नाटक जाता म्हणून म्हजे कडेन तें चिंतापत नासलें एक फर्स्ट कालें म्हळ्यार म्हजे कडेन नाटक जाता म्हणल्यार चिंताप नासलें ताच्या मागीर सेकंड हांव एक टिचर जाता आनी कॉलेजीक वता प्रिंसिपल जाता हें म्हजे कडेन हेंय म्हजे कडेन चिंताप हें म्हजे कडेन सपोर्ट नासलें म्हाका एक विकार जाल्यार पुरो म्हणून आतां विकार जावंक नाका पूण एक्चुअली ते म्हजे चिंताप नासलें आसल्यार पुरो म्हणून पूण आतां कालें म्हणल्यार चिंत्या शिकपाचें
एकच तुवें खंयचे कडेन तुका घाल्या मागीर तुवें एकच तुवें उपयेचें नाटल्या नाटल्या बुडाचें. नाटल्या बुडाचें. सो खणी मनीस बुडोवंक आसना खडे कडेन Correct. उपयोगूच आसतात. सो तशी गजाल हांव कडेन उपयोग शिकला म्हण हांवें चिंतचें. करेक्ट. सुमार तेंप सुमार कॉलेजीन म्हणल्यार रुजाई जाली ताचे उपरांत पदवान तुम्ही प्रिंसिपल जावन आनी प्रस्तुत तुम्ही आतां मिला ग्रेस कॉलेजीन तुम्ही ते प्रिंसिपल जावन आसात. इतले पुरो जबाबदारीचें काम आसतना ह्या नाटकाक तुमकां टायम खंयच्यान मेळटा? हां तें बरें जालां. एक कालं करता गे आमकां एक खोरोज म्हण नासल्यार आसा पळय ती खोरोज म्हण एक आसा जी हांव ते खात्याची गरज न्ही मोतीची खोरोज ते करपून आसाचे. मोतीचे खोरोज म्हण आसल्यार तूं करता येत. सो इट इज ए पॅशन. करेक्ट. हांव चिंता सगळीं नाटकाचो डायलॉग when your passion becomes your profession it will give you ultimate satisfaction. डायलॉग बरयलो आसा. सो इट इज युअर पॅशन. एक फावटी तुका पॅशन जाल्या म्हळ्यार आनी कालें वयता की व्हडलें एडिक्शन कालें म्हळ्यार लोकांच्यो थाळयो तितून एडिक्शन ते लोकांचे थाळयो आसा म्हळ्यार ते एडिक्शन. लोक फाल्यां लोक खाले म्हणटा लोकांन म्हाका बरोवंत म्हणचे म्हणून हांवें डेफिनेटली चिंतलें लोकांन म्हाका लोक कालें आतां उलयलो जाल्यार फाल्यां त्या म्हळ्यार लोकांक तें लागलां म्हण अर्थ. बरें उलोवं बरें उलयता म्हण तांकां समाधान जाल्यार तांकां हांवें सगळ्यांक बाम पुसूंकूच बरोवचें म्हण न्ही. हांवें बरोवचें तांकां चिंतूंक करचें. म्हजें काम हांव कोणाक सांगना कारण हांव तांकां समाजाचे ते समाजाचे हे समाजाचे हांव बरयता म्हण सांगना पूण लोकांक चिंतचें म्हण हांव सांगता. लो चिमटो काडूंक आसा ते तांकां सोडून तांकां चिमटो काडल्यावर तांकां भोगता जाल्यार तें तांकां लागलां म्हण जालें न्ही. करेक्ट. तें लागलां खंय कितें गरज आसा बदलावण गरज आसा अशें म्हण हांव लेखतां. पूण कितें म्हणटात हांवें बरोवचें आतां वयता तो कित्याक बरयता की म्हणल्यार मस्तांनी विचारचें आसा म्हज्यात तें सॅटिस्फाय थोडे म्हणटात हांव म्हजें सॅटिस्फॅक्शन आत्म काय म्हणटा तृप्ते खातीर बरोवचें स्वतृप्ते खातीर बरोवचें अशें म्हण सांगचें आसा. ना आमी दुसऱ्या कारणां खातीर बरोयत. एक नाटक हांवें बरयलो उपरांत तो नाटक बरो जालो म्हणटाना चिंतात हांव आनी एक ह्या विशयान कित्याक चिंतून वचूं. हांव एक नाटक एका तिमावेर आसता चिंत्या हांवें गीत बरयलो नाटक. गीत इज ऑन एबॉर्शन. ताच्या मागीर झूज बरयलो दॅट इज ऑन रेजरेक्शन. ताच्या मागीर सळगी बरयलो तो मरणा विशयान एक्चुअली जिविता विशयान जिवच्या विशयान. ताच्या उपरांत एम्माऊस बरयलो तो जीव घेता विशयान. हर एक नाटक एक उद्देश आसा तेंगे तो उद्देश. हांवें तो एम्माऊस बरयतना म्हाका दाळी एम्माऊस बरोवच्याक म्हाका लुई बाबी कारण ताणें आनी तो एकलो एकपडी एका पाद्रापान आमचे कडेन उलयतना सांगलें आनी तें सेंटन्स म्हाका मस्त दोसलें कशें नाटक कशें कारण जाता की म्हणल्यार तो म्हणालो ह्या उदयवाणीर सदां एक 4-5 सुसायडा म्हणी आसता सुसायडाची खबर आसता तुमकां हें बगनाय सायबा म्हणालो. बरें सेंटन्स न्ही कांय बगनाय वय सगळ्यांक भोगता पूण कालें करता सुसायडा विशयान आनी ताच्या सुसायडा विशयान कालें म्हणी करीचें म्हणून. आनी त्या लुई बाबाने त्या एंटी सुसायडा विशयान तर एक आमी एक तांकां दीस सांगता म्हणून एक आनी कार्यक्रम केल्ले म्हाका उडास आसा. आनी तेकून तो नाटक बरोवंक कारण एम्माऊस नाटक बरयतना तें म्हज्या मतींत आसलें. सो एक हर एक नाटक एक काल म्हणी एक उद्देश आसता एक काल म्हणी एक थीम आसता. करेक्ट. अशें नाटक घेता. आमच्या समाजान जावन अशे थोडे विशय तुम्ही तातूंत मोदें हाडणं तो स्क्रिप्ट अपडेट करणं तुम्ही प्रेझेंट केल्ली रीत आसा. सो हाच्या फाटलो एक उद्देश म्हळ्यार म्हागदराच्या मोरये फाटलो एक उद्देश कितें नाटकाचो? मॅगी विथ सॉस पेद्रू कसो बरयला पळय तसो तो मॉनोलॉग बरयलो. मागीर तो म्हाका बरोवंक मस्त कश्ट लागूना तांतूय परतून एकालें पेद्रू नाटक पेद्रूच्या दोळ्यांनी जेजूची काणी सांगल्यार हांगा मागदलाच्या मोरयेच्या दोळ्यांनी ही काणी सांगूंक सुरू केल्या. तो नाटक आमी पदवा केल्लो आनी पदवा केल्लो म्हज्याच एका स्टुडंटान जेनेवियान ताणें एक्ट केल्लो 90 मिनिट्स थंय बरें बाय हार्ट शिकून बरो जालो नाटक बरो जालो लोकांक लोक बरो नासलो मस्त आसलो. पूण तसो नाटक आमी परतून आतां हांगा करचें म्हणटाना कोणी स्विडनान केल्या कसो नाजाल्यार झिनान केल्या कसो एक एकल्यान करचो म्हणून. पूण मागीर तो ताका हें चड कॅरेक्टर घालून 4 जाणांनी करचो म्हणल्यार ती आयडिया आसा पळय ती म्हजी न्ही. हांवें तांकां दिल्लो मॉनोलॉग मात्र. मॉनोलॉग मात्र तो मॉनोलॉग आसलो ताका हे तो मागदलाची मोरी आसली मॅगी विथ सॉस केल्लो ह्या टिमान. ओके ताका सॉस भरसिल्लो आनी सॉस भरसिल्लो आनी पूण नांव दिल्लें हांवें. ओके मॅगी विथ सॉस म्हूण नांव दिल्लें हांवें. ओके पूण नाटक ताणें म्हळ्यार
तशें करया म्हणल्यार ते तो प्रेझेंट काळाक रेलेवंट करया म्हणलें तें चिंता ताणी ते सगळो नाटक तो डिझायन केल्लो ताणी अशें आसता ते आतां जे आसता ते ती दुसरे कडेन सुवार्थ भोंवडी करनंत आसात ही सुवार्थ भोंवडी तुमी खंयच्या टायमार करतात आनी एखाद्या वेळार तुमचे शोज तुमकां आतां कोणाक आतां शो बूक करूंक जाय जाल्यार तांणी कशी तुमकां संपर्क करूं येता कशें शो बूक करूं येता हे क्रिस्टी डिपार्टमेंट तुमचे डिपार्टमेंट किंवा गुत्तरा तुमी इन्फॉर्मेशन दिल्यार बरें आसलें. आमकां आमी सदांच जावन लोकांच्या मतींत एक चिंता बसा कालांक म्हळ्यार आमी खरेंच म्हज्या काळार मात नाटक करता म्हणून आमी खरेंच म्हज्या काळार न्ही खरेंच म्हज्या भायरूय आमी नाटक करता कोणायकी तांच्या पिरगेचेर आमकां तांकां नाटक खेळोवंक जाय जाल्यार तांणी आमकां आपयत आनी आमी नाटक करूंक तयार आसा. पूण खरेंच म्हज्या काळार आमच्या त्या वेळार एक चिंताप आसा एक भक्तीक एक धार्मीक नाटक एक करीचे तातूंतल्या बायबल आदारीत नाटक एक करीचें म्हणल्यार चिंताप आसता त्या खातीर पिरगेच्यांनी सडाव नाटक करतात आनी आमकां आपयतात आनी आमी वता. पूण आमकां कॉन्टॅक्ट करचे जाल्यार कोणाक क्रिस्टोफरा केल्यार जाता क्लॅनविना केल्यार जाता म्हाका केल्यार जाता कोणायकी फोन कर आमी नाटक आमचे कडेन बूक करयत. आतां बुकींग म्हणल्या उपरांत ताका कितलो खर्च बसता एक नाटक एक एवरेज कितलो खर्च बसता तुमकां आतां प्री रिक्विजिट्स म्हणल्यार जाग्यार वेता आसतना तुमकां कळ्ळें पुरो अरेंजमेंटाची गरज आसा सो आतांची इन्फॉर्मेशन दिना जाल्यार अकॉर्डिंगली आमच्या लोकांक केल्या प्लॅन करूंक सुलाभ जायत म्हणून. नाटक एक नाटक करी जाल्यार आमकां सादारण एक 50,000 लागीं खर्च जाता. तातूंत आमी सक्कड आमी साठता चिंत्या सावंड लायट्स ताच्या उपरांत नाटक कितें सेट जाय सक्कड सायज जाय तें पुरो सक्कड आमी साठता. आमकां त्या पार्टीन एक स्टेज दिल्यार जालें आनी एक जनरेटर आसून ताच्या नंतर एक वायर कनेक्शन ओडून दिल्यार जालें दोन सांगता ते इम्पॉर्टंट थोडे ते वायर ओडून दिवचे तो समस्या आसता देखून ते वायर ओडून देखून एक जनरेटर आमकां एक 30 kV जनरेटर म्हणटा तितले लायट्स घालता देखून 30 kV जनरेटर जायचे ताच्या मागीर एक स्टेज जायचे तितलें आसल्यार पावता. आनी थोडे फावटी स्टेज घालतना थोडे कडेन कांय आसना ती स्टेज घालतात म्हळ्यार थोडे कडेन स्टेज तांचे रेडीमेड स्टेज आसता आनी ताका वयर पायप्स आनी आसता थोडे कडेन ताका कांय आसना ते जाल्यार ताणें एक आमकां सुद्दां वयर एक 4 पायप्स आसतात आमकां लायट शिरकावंक जातात आमकां लायट्स खंय शिरकावचे नाटकाक लायट्स बारीक गरजेचे आमच्या नाटकांत पड देनात आदलेनात गुर्त आसा देखून त्या कारणान लायट्सांनी तसो कडेन अरेंज करचें पडटा देखून हे इतले विशय आसल्यार आनी आमकां गेल्ल्यांक एक छान एक जेवण दिल्यार आमकां दिनातलो जुनो सो जायना इतलें दिल्यार आमचो नाटक हें करूं तयार करूं सुलाभ जाता. आमकां याजक जायचे म्हणून कित्याक भोगले आनी कशे याजक जाल्यात ताची एक काणी आमकां सांगेत गी. ओके हांव कसो याजक जालो म्हण हांव म्हजी मम्मी म्हाका केदाळे सांगता मम्मी आसा म्हजी मम्मी म्हणटा मम्मी केदाळे म्हणच्या हांव तो एक याजक पाद्र्या जायचे म्हणून केदाळे मागताले रे म्हणून तशें भोवशें तेचें एक तेचें मागणें. दुसरें म्हाका प्रेरण कालें म्हणून हांव पालडकां सांगलें न्ही हांव पालडकां शिकलो म्हणून पालडकां 7वी म्हणसर हांव पालडकां शिकलो मागीर ताच्या मागीर 10वी म्हणसर आनी एका इस्कॉलांत शिकलो गव्हर्मेंट इस्कॉलांत शिकलो. थंय आसतना हांव पालडकां आसतना हांव इस्कॉलांत हांव तो हिरो कित्याक हांव SPL आशिल्लो हुशार शिकोवंक सादारण हुशार आहलो हांव फस्ट येतालो त्या जाणां हुशार आहलो ताच्या मागीर ना ताच्या मागीर बड्डो जालो त्या जाणां थंय फादर आमचे फादर आल्फ्रेड पिंटो तो पालडकाचो तो थंय म्युजीक कंताना शिकयतालो ताका पळोवन ताचे सांगता लोकांक सगळ्यांनी तरणाट्यांनी सांगता आसचे पळोवन आनी ताणें सिंग करचें तसो थाळो हे म्हणून हां म्हाका सेमिनारी केल्यार हे किबोर्डान खेळूंक जाता तशें दॅट वॉज म्हजें प्रेरण तें एक्चुअली म्हाका एक हांव कंतानांत आसतालो येतालो सिस्टर म्हाका आपयताली तांच्या खोयर ग्रुपाक तशें फादर आल्फ्रेड पिंटो वॉज माय इन्स्पिरेशन टू म्हळ्यार ताका पळोवन ताचे कडेन सांगूं ना ताणें म्हाका प्रेरण दिवं ना पूण ताका पळोवन तो मनीसच म्हाका एक इन्स्पिरेशन. पूण विशेश कालें म्हळ्यार बेजाराची गजाल कालें म्हळ्यार फादर आल्फ्रेड पिंटो आतां किबोर्ड खेळटा इन्स्ट्रुमेंट खेळटा कंतारां करता आतां जाल्यार इतली प्रायज जाले रे पूण म्हाका आजुनूय किबोर्ड खेळोंक येना. पूण व्हड ना तुमकां ते कीबोर्ड खेळून संगीताक वचोंक जावना जावंक पुरो पूण तुमच्या नाटकाक आज संगीत दिवचे सगळे टीम आसा म्हणटा तशें व्हरता कितें जाय फादर. तशें सेमिनारीक तुमी येतात तशें तुमी ल्हानपणार मस्तो कित्याक म्हळ्यार आतां इल्लेशें तुमी हसतात पोखरीपणा करतात म्हणून हांवें आयकलां तशें ल्हानपणा पोखरी आयल्यात गी पाप आयल्यात गी. हांव कोणाक पोखरी करूं हांव एकलोच तालो म्हणजे व्हडली बाय सांगता कोणाक पोखरी कोणा कडेन पोखरी करचें व्हडली बाय खूपच करनातले ते ना तिका पोखरी कर ती तिचे खालें तणडचें गोरवां पोसचें जाल्यार कामांत तेच्या कामांत मग्न आसताली. हांव काम करतालो थोटान 10वी म्हणसर ताच्या 10वी उपरांत हांव कुडयाळ आयलो तशें शिकपाक अशें आयलो अशें पूण त्या वेळा आमचे म्हळ्यार ते भुरगेपणाचे दीस बरे आसताले आमचे सकड आमी 5 जाण सुमार आसा ते येताना आमच्या घरा कडेन एक गुंडेडकां म्हणल्यार जाग्यार आसलो ते एक न्हंय आसा त्या न्हंय म्हळ्यार आमकां जालें ते न्हंयत आमी सोजीव देखून
अर्दे म्हज्या बरोवपाक ती न्हंय तें तोट ते प्रकृती. जागे ते प्रकारान ताचे म्हळ्यार ते ताचो अनुभव एक वेगळच आनी तो गांव एक बारी सुबित्त गांव तो गुंड्याडका म्हळ्यार सुत्त रावंड गुंडी म्हळ्यार व्हडलो गुंडीत रावंड आहे फुल्ल पर्वत आसात त्या गुंडायंत आसा खंय न्हंय एकडे पर्वतार जल्मता आनी ते वाळोवन येता ते आतां तो जागो पळोवंक कांय थोडे जाता आतां तो काय जाला एक प्रवासी ताणांत जाला थंय थोड्या कडेन पूण आमच्या घरा कडेन व्हडले म्हज्या घरा कडेन न्हय पूण भारी सोबीत गांव देखून त्या गांवांत आमचे अर्दें जिवीत आमचें न्हंयत आसता. तुम्ही एक पाप म्हणून म्हाका बघता कित्याक तुम्ही चड पोखरीपणा आसा तितलीशी तुमच्या नाटकांनी ते दिलकतात शिवाय अशें केदाळे नाटकांनी ते गरज पडटा निमणा कालांक होते ते अशें एक्सप्रेस करूंक जायनातली पुरा ते एक्सप्रेशन जातात निमणा हांवें चिंचे फाद वैगी तशें गी म्हाका खबर ना ताच्या विशयान ते म्हळ्यार तूं बरयतना आसा न्ही म्हाका डायलॉग बरोवंक कश्टच जायना हांव ओपनली सांगचें म्हाका डायलॉग बरोवंक कश्ट जायना म्हळ्यार ताका अचिंत्या वो बरें आनीक डायलॉग खाले हेजे म्हज्या खाणीन ते पूण ते पात्रांक खंयचे पात्र आसात पळया त्या पात्राक एक तो गट्ट कॅरेक्टर गी या तो फ्लुईड कॅरेक्टर वेदर इज सॉलिड कॅरेक्टर और फ्लुईड कॅरेक्टर वेदर इट चेंजेस ताची बिहेवियर तो परत चेंज करचे तसलो की ते अखेर म्हणसो धरून धरचे दवरलो हें पर म्हज्या मतीन आसता देखून ताका जाय जाल्यार ते डायलॉग कशे हेजे म्हणून आसा ती म्हाका थंय डायलॉग देखून सांगता डायलॉग म्हाका कश्ट म्हण बघाना बिलकुल कश्ट म्हण बघाना पूण ते काणी मात्र मतीन आसून या काणयेंतल्या त्या कॅरेक्टरान त्या पात्रांचे गूण कितें ते मात मतीन करेक्ट आसूंक जाय. आतां तुमी नाटक बरयत आसतना फादर आतां तुमचे टीम म्हणून आसात क्रिस्टी क्लॅनवन आनी पुरो आसात तांकां मोतीन दवरून वो पात्र आनी ते खेळाचे म्हणून बरयतात की वा ते मागीर चूज करून खाण ना हांव तांच्या मोतीन तांकां तें दवरून बरयना ते तांकां सोडलें तें क्रिस्टोफर कोण डिरेक्शन करता ताका सोडलें कोणाक जाय जाल्यार तो विंसून दी म्हणलें तें ताका सोडलें आतां चिंत्या हे फुडें ताकल्याक चिरी नाटकांत आमकां चिरी नाटक एक तो कोण एमटी पेकाडो एकलो जायचे आसलो एमटी पेकाडोक आमी देखून तो कोण आमकां मनीस साहित्य म्हणटा ताणें आमी आतां अल्वीन वेगासाक पिंचलो तशें पूण तें खंय आसता गे म्हळ्यार नाटकाक आसा जे म्हाका आसता गे म्हणून गोत्तो ना पूण कादंबऱ्यान बरयतना हाच्या चिंत्या म्हाका एका मनशाक डिस्क्रायब करूंक जाय कादंबऱ्यान तुका डिस्क्रिप्शन आसता डिस्क्रायब करूंक जाय आतां डिस्क्रायब करूंक जाय म्हाका एका हिरोइनाक डिस्क्रायब करूंक जाय हांव कालें करता तुका परेकन पळयता आनी तुका जाय जाल्यार इमॅजिन कर बरयता पूण आतां तें दुसऱ्या वाचप्यांक कळना न्ही गे पूण एक्चुअली हांगा खोडी आणा देखलो मनीस आहा तो एक हांव सांगना खंयचे म्हणून तो कादंबरी ती वाचून एक कादंबरी वाचून फादर दीस इज दीस कॅरेक्टर दीस इज दीस पर्सन म्हण नोटीस करचे तितलो आसले मनीस आसात एक इंग्लीश कादंबरी विशयान उल्लेख करून सांगचें तुका तुमचे कडेन उलयतना हांवें मस्त जगरूत ताच्या पडटा कित्याक म्हण जाल्यार गोत्तरा नेक्स्ट काणी एक म्हाका काही इमॅजिन करून बरयती जाल्यार ते म्हळ्यार काणी एक न्ही कादंबरी बरयतना ही गरज आसात म्हण हांव चिंता पूण तूं आकय न्ही म्हळ्यार तेका मनशाक डिस्क्रायब करच्या खातीर आमी म्हळ्यार सकट मनशाक आतां डिस्क्रायब करचें न्ही कितें कान दोळे मागीर खालें तोंडाक खालें घाल्लें कानाक खालें घाल्लें केस कशे आसले ड्रेस कसो आसलो न्ही देखून ते आमी एका मनशाक देखून एका रायटरान आसा न्ही आनी यू शूड बी अ व्हेरी गूड ऑब्जर्वर एक्झॅक्टली यू शूड बी अ व्हेरी गूड ऑब्जर्वर फ्रॉम हेड टू टो यू हॅज टू ऑब्जर्व व्हेरी कीनली ते पर्सन and that itself is a big education रायटरांकडे आनी परत उलयतना आमी जागृत आसा जे म्हण सांगतात तशें तुमकां काही म्हण एक्सपिरियन्स जाला अशें कोणी म्हण सांगला गी सांगू ना ते पण सांगतात मात्र हे आतां नेक्स्ट नाटक पॉयंट येवंक पुरो म्हणून हांव ते उडास दवरना हांव खालें उडास दवरता गे म्हळ्यार एकल्यान उलयलो डायलॉग उडास दवरना एकल्यान उलयलो डायलॉग आसा बट तो भार इम्पॉर्टंट त्या दाखल्याक म्हाका धाड एक एग्जाम्पल दिवनशें हांवें हें आनी तो खंयच्या झूज नाटकांत तो ताची सावळी आसा पळया तो सावळी कालें करता सावळी म्हणटा हांवें सोफियाच्या फंडाक थँक्यू सोफिया म्हण माती घाल्या म्हणटा तें गडमी दोळ्यांनी हांवें पळयलें हांवें एकल्याक मातयेक पायतना पूत म्हणटा थँक्यू डॅडी माती घालता निज घडीत आनी दॅट सेम आय हॅव टेकन द सेम डायलॉग आय कुड सी हिम नो सेईंग म्हाका आयकना ताणें सांगचें आनी ते घडीत म्हणजे आनीक दोळ्या मुखार आसा सो तशें हांव हरियेकल्यान सांगलो डायलॉग आसा न्ही तो पिक करता जिखून दवरता तो जिखून दवरता आनी दॅट इज हाव ते कॅरेक्टर बिल्ड जातात तुमच्या जिवितांत म्हणा तुमी आतां म्हाका सांगली तो अहले कले म्हण इन्सिडेंट तुमकां दुसरे उडास जातात गी वा तुमच्या नाटकाच्या वेळार जाल्ले कले इन्सिडेंट वा खंयसर म्हण कोणें तुमकां सांगलां गी तुमच्या नाटका बरवीं म्हजी जिणी बदलली म्हण सांगून तेंय खंय म्हण फिडबॅक मेळ्ळां गी
हिस्टॉरिकल इन्सिडेंट्स उडास येतात गी तुमकां तले मुस्ताने सांगलें आसा पूण म्हाका आतां अमकेंत म्हणलें आसा बळे खंयचें मुस्ताने सांगलां म्हाका कालें म्हणटात विशेष कालें म्हणल्यार नाटकाचे हर एक डायलॉग उडास तो लोक म्हाका फाटी येवन सांगता आसा हर एक डायलॉग म्हणल्यार बरें आसा बळे चिंता म्हज्या वेळ हांगात आसा हांगात खंय उडांगात लागीं आसा कार्मेल गुड्यार हांगाच शेजारा ताका पोर तें नाटक जालें सक्कळ डायलॉग म्हणल्यार 50% डायलॉग पुरो म्हाका सांगल्यात म्हळ्यार म्हणचे न्ही सगळे एकल्याक थोडी चडाव जावन डायलॉग उडास दवरतात काल हांवे कडेन गेलो थंय एका मनशा म्हणजे पुढचे 2 डायलॉग ताणेंच सांगले ओपनली स्टेजीर सांगले म्हळ्यार तशें म्हळ्यार लोक तितलो जिखून धरता म्हणून जालें करेक्ट आनी तांकां एकच पटी इतले उडास उरता जाल्यार आनी थोडे पटी हाचे खातीर तें नाटक 2 पटी 3 पटी पळोवचे आसात करेक्ट पूर काल एकलो म्हणून पूर नाटक फर्स्ट शो जालो फर्स्ट एकलो फर्स्ट शो गेलो पूण सेकंड शो ताणें बसून नाटक पळयला ओके 4 रायलो 6:30 बशीर बसला तो वय तो 6:30 नाटक बसून परतून बसून नाटक पळयला वाव हर एक पुटी तुमचे ड्रामा पळोवंक येताना लोकांचो संक सडत जाल्लो आमकां दिसून येता आसा सो आतां चिरी जालो सुमार 10 वर्सां सुवार ते भोंवडी जावन तसा 600 वेळ शो जाल्यात वॉट नेक्स्ट काय आमकां नाटक करचें तितलें मात्र म्हणजे आमी नाटक बरोवचें आनी हांव चिंता क्रिस्टोफरान खंडीत नाटक करतले सगळ्यांक आमकां सगळ्यांक नाटक करचें पिशें हें आसा ती करूच एक फावटी लागल्या मागीर सुटना नाटक करचें म्हज्या मतेन सुमार आसा ते आतां सद्याक एक 3-4 काणयो आसात त्यो आनी बऱ्यो इल्लो शिजचे शिजल्यात एक फावटी शिजोवन त्यो मतेन एक शिजली म्हणल्यार तेच्या बरोवंक म्हाका सुलाभ पूण तेजो म्हणसर इल्लें कश्ट आसा वय खंयचें बरोवचें गे म्हणलें खंयचें बरोवचें गे म्हणल्यार ती एक द्वंद्व वो तेम काणी वो हें बरें आंगी तें बरें आंगी अशें आसता हेतूर बरयल्लें तें नाटक आसात वय तें नाटक आमकां एका तें बरोवन नातलें बरयल्लें तें करीत हेतूर स्टेज करनातलें नाटक आसात हय आमचे सोमिया सोपाशा वचून नाटक जावन दी ताच्या उपरांत हांव करमरीची कथा दॅट वॉज ऑल्सो अ व्हेरी बीग ड्रामा म्हळ्यार मल्टी स्टेजीस घालून मस्त लोकांक काणून जाल्लो आनी पुरो नाटक तशें तले नाटकय म्हणी तुमचे तावन करचे प्लॅन आसा की त्या व्हडल्याचे जावन करचे हात घालनात प्लॅन ना हांव वैयक्तीक म्हणजे पर्सनल अभिप्राय कालें गे म्हळ्यार नाटक म्हळ्यार तातूंत तें आमी लोकांक त्या कॅरेक्टरांनी तांचे सरी एक डायलॉग ताणें उसारचे ताणें सांगचे आनी नाटकाक गरज नासलें आमी खंयचें हाडून वचप त्या स्टेजीर या खंयच्या नाटक तें खंयचें गरज आसा तितलें मात्र सोड ताच्या सट ते खंयचें तातूंत आसूं नजो कितल्या उण्या पात्रांनी आमकां सांगूंक जाता तितलें पात्र कितलो इकॉनॉमिकल करूंक जाता तितलें बरें नातल्यार आमी मस्त खर्च करता आकात हांवें मस्त स्टेजान म्हणटा मस्त खर्चांनी आनी ते एका शोक जालें मागीर ते कितले शोज करीत तातूंत कितलो खर्च जाता न्ही हें परा चिंतून आमी उण्यार बरो नाटक सोबीत कसो करीत म्हणल्या विशयी चिंतल्यार खंयचें बरें म्हूण म्हजे अभिप्राय आमचे दुसरे नाटक कितें आसा बार जातात म्हळ्यार कमर्शियल लेवलार नाटक जावंचे आसा बार आसात थोडे कडेन कॉमेडी शोज म्हणून अशें करतात सो तांच्या नाटकांक आनीक अस्तित्वाच्या नाटकांक फरक कितें ना ते फरक कितें म्हणल्यार लोकांक सांगचें लोक पळयता लोकांक सांगचें म्हाका इतलेंच सांगूंक जाय की नाटक म्हळ्यार खाली हास्यें मात्र न्हय नाटक म्हळ्यार कॉमेडी न्हय हांवें चिंतचें पर्सनल बिलीफ कालें म्हजे वैयक्तीक म्हजे पत्नीणें कालें म्हळ्यार नाटक इज अ व्हेरी पावरफूल स्टेज व्हेरी पावरफूल वेपन हाचे थावन आमी आसा न्ही लोकांक बदलूंक साध्य आसा व्हडल्यो व्हडल्यो संवसारांतल्यो जायत्यो क्रांती स्टेजींतल्यान उपजल्ल्यो आमी चिंतया एक रायटर काणी इप्सन नाटकिस्तो ताका एका थावन एकाक ताणें बरयल्ल्याक तो 19th सेंचुरी 18th सेंचुरी आखेरचो तो नाटक एक कडेन थावन एक कडेन ताका धांवडायलें कळ्ळें गी पूण तो भिवना ताणें बरोवचें बरयलेंत भिवना आनी नाटक केलें रोडांनी तरी नाटक केलें देखून नाटक आसा नाटक आमी मस्तोण चिंतचें कारण म्हळ्यार नाटक म्हळ्यार कॉमेडी म्हणून आमच्या लोकांक केलां नाटक म्हळ्यार कॉमेडी नाटक इज अ प्लॅटफॉर्म टू ब्रिंग चेंज नाटक आमी करचें लोकांक कॉन्शंटायज करच्याक लोकांक शिक्षीत करच्याक तातूंत ताचे मदें हें आसूंक पुरो कारण आसूंक पुरो मनोरंजन आसूंक पुरो मनोरंजन ना म्हणना मनोरंजन आसल्यार तें कारण जाता आनी कितें एडेड पॉयंट पूण नाटक आतां चिंतया तशें जाल्यार एक्झिस्टन्शियल नाटक आसात एक्झिस्टन्शियल नाटक आतां हांवें कालें म्हणटा अस्तित्ववाद कालें तलें म्हणटा तशें नाटक आसात ते नाटक कालें ते नाटकच तुमकां नाटकच बोरींग आसात पूण जाल्यार ते नाटक शेज जायना जातात कित्याक जाता तांकां कालें एक सांगूंक जायचें
तांकां सांगूंक जाय ना जिवीत म्हळ्यार जिविताक अर्थ ना जिवीत मिनिंगलेस जिवीत इज अबसर्ड तांकां सांगूंक जाय पूण ते नाटक करना ते जातात नाटक जातात न्ही तशें म्हूण सांगल्यार नाटक आमी लोकांक एड्युकेट करूंक आसचें काल एंटरटेन करूंक आसचें मात्र न्ही म्हणल्यार आसल्यार ते जाल्यार दॅट इज वॉट पर्सनली आय होल्ड ऑन. करेक्ट प्रेक्षेची मनस्थिती कशी आसा जी एक नाटक पळोवंक येता आसतना हाचे विशयान केन्ना आमी रिफ्लेक्ट करूंक ट्राय केलां गी म्हज्या सवाल कालें म्हळ्यार हांवें प्रेक्षकाक तांणी आशिल्लें दिजें गी म्हूण प्रेक्षक आमी आशिल्लें दिजें गी ह्या आमी प्रेक्षकाक तांणी आशिल्लें तें दिलें जाल्यार तातूंत कालें बरेंपण जायत आमी प्रेक्षकाक चिंतूंक करचें आमचें काम न्ही गी आमच्यांत चिंतपी खंय आसात एक चिंताप नासली समाज ती थंयच उरना गी मुखार येता गी देखून आमकां हें एक नाटक म्हणल्यार खातीर जायचें म्हाका उडास आसा आमचो प्रकाश राजान आयिल्ल्या वेळार हो आयिल्लो कोण आमचो नाना पाटेकरांक आयिल्लो करेक्ट वॉट एवर यू वॉन्ट टू से इट इन द स्क्वेअर म्हणालो स्क्वेअर म्हणालो आमकां स्टेज एक प्लॅटफॉर्म आमकां कितें सांगूंक जाय तें सांगूं आमकां चिंतया खंयच्याय विरोध प्रभुत्व विरोध जावंक पुरो आडळत्या विरोध जावंक पुरो खंयच्याय संगते विशयान जावंक पुरो आमकां सांगूंक जाय जाल्यार नाटक एक बरी वेदी त्या खातीर आमकां लोकांक शिक्षीत करच्या खातीर पोरू तुमी नाटक चिरी नाटक पळयलो न्ही चिरी नाटकाच्या अखेरीक थंय लास्ट फोन वाजताना सगळ्यांनी मुखार घालून जालें फादर म्हणजे दोगां जाणांनी विचारलें मुखार घालून जालें सगळ्यांनी तांचे कडेन विचारलें आसा एक्टरांनी मुखार घालून जालें अरे मुखार घालून जालें म्हूण सांगचें म्हजें गतें म्हजो काम न्ही म्हजें गोत्तालें हांव बरयता आसलो तें बरयल्यार ना आतां लोकूच डिसायड करून दी घालून जालें गे म्हणलें लोक डिसायड करून दी लोकलें चिंतून दी ओपन एंड हय लोक चिंतून दी तशें देखून नाटकाचें हांव चिंता ऑडियन्सांक जाय जाल्यार बरें बरोवचें ऑडियन्स जर तर तांकां तें नाटक पळोवंक येता जाल्यार तांकां कितें गी तें बरें लागलां तांकां बरें लागलां आनी तें सांगलें सारकें म्हणून वखता तर लोक चिंतूंक सुरू करता आनी तें समाजान खाली बदलावणें कारण जायत अशें हांव लेखतां देखो तुमच्या कार्याक सॅल्यूट म्हणटा आसतना निमाणें जावन एक याजक जावन एक ड्रामा बरयतलो जावन आमच्या लोकांक तुमचे तरी संदेश म्हणचे जाल्यार तुमी कितें म्हणून काशे येतात हे बारीक कश्टांचे सवाल हांवें म्हणचें तुमी नाटक पळया वाचा देखून आमचे कडेन एक विनंती म्हज्या प्रेक्षकां लागीं तशेंच पब्लिका लागीं आमी जायत्या वाचची गरज आसा आनी तें गरजेचें वाचचें खंयचें म्हळ्यार खंयचें बरें आसा तें वाचची गरज आसा चडाव जावन वेळ आमचो मोबायलार वेता म्हजोय हांव तुमकां मात म्हूण सांगना लोकांक म्हूण मात सांगना म्हजोय वेळ वेता आमी वाचल्यार मात्र आमच्या देशाची स्थितीगती आमकां कळोवंक साध्य जाता आनी हाचे वरवीं मात्र आमी सारकें विसवण करूंक साध्य जाता आमी बरी आमकां मायेत आसल्यार आमची विसवणी सारकी जाता बरी मायेत आसून विसवण केल्यार ती सारकी जाता मायेत नासतना विसवण केल्यार ती चूक जावंक जाता देखून माहीत आमकां मेळ्ळ्यार मात्र आमचे विसवणी सारक्यो करूंक साध्य आसात अशें म्हजे अभिप्राय देखून लोकांनी वाशीचे समजून काणगेचे एकामेकाला विस्तार समजून काणगेत काल वाचून समजून काडचें म्हणना विस्तारने समजून काणगेत पूण वाचल्यार बरें काली त्या वॉट्सॅपार आयिल्ल्यान सगळें सत म्हणून ताजे सोशल मिडियार आयिल्ल्यान सगळें सत म्हणून पातयेवंक जायना अशें म्हजे अभिप्राय नाटकाक येया तुमकां बरें जालां म्हजें नाटक आमचें नाटक तुमी पळयता जाल्यार बरें जालां म्हूण सांगा ना जाल्यार ना म्हूण सांगा कांय बेजार ना बरें जाल्यार पळोवंक येया बरें ना आनी दुसऱ्यांक सांगा बरें जावना म्हणून बरें जाल्यार दुसऱ्यांक सांगा इतलेच तुमचो संदेश करेक्ट ब्युटिफुली तुमी सांगलें फादर की तें बरें जालां बरें आनकी चड बरें जावचें बरें करचें की तें बरें जावना लो येवन सांगचें हें अशें बरें करी येतालें आमी सांगून बऱ्या तरान सांगचें तेन्ना आमी तुमकांय सांगचें कार्मेल कॅफे कसो जाला आमच्या कॉमेंट्सांनी बरें जाल्यार तिळसिया बरें जावना जाल्यार मोगान तिळसिया आमी तें सुदरोवन काड घेतल्या म्हणून सांगचें अशें आसतना फादर तुमकां तुमचो एक टायम तुमी काडला कित्याक प्रिंसिपल तुमी कॉलेजीचे एक ताच्या सांगात इतले बरें राटावले आसतना ताच्या मदें आमच्या लोकां खातीर आमचो कोण टायम कर हांगासर तुमी आयल्यात तो बाळोक दिवचो तुमचेर तुमच्या सगळ्या मुखल्या जिविताचेर आशिर्वाद घालन तुमकां बळ भलायकी दिवन
तो पळयत मग तुमकां आणखी चड जाणवाय दिवन तुमच्या हातांतून आणखी बरे बरे नाटक येवन तशेंच तुमची सेवाय आमच्या लोकांक मेळोन दी म्हणून ह्या मुखांत राशेत आसतना तुमच्या आवयचे तूं कित्या तुम्ही सांगले तुमची मम्मी अजूनही आसा म्हणून सांगून सगळ्यांचेर बरी भलायकी सकड बरें जावन दी म्हणून हांगा नांव आशेता. देव बरें करूं. कार्मेल कॅफेन खुशी जाली म्हणून हांव फाती फादर. खंडीत थँक्यू. देव बरें करूं. तुमकांय बरें मागता. थँक्यू फादर. थँक्यू. तशें मोगाचे विक्षकांनो आयच्या एपिसोडांत पाद्र्यापाच्या नाटकाच्या जिणयेच्या विशयांत तांच्या याजकी जिणयेच्या विशयांत सबार संगती आमी हांगासर उलयल्या आनी पाद्र्यापांनी बऱ्यांतल्यो बऱ्यो संगती हांगा सांगून सगळे पॉडकास्टांत काही लास्ट संदेश मात्र नाही मोदे मोदे सबार संदेश आमकां हांगा दिवचे प्रयत्न केला. देखून आयचो एपिसोड खंडीत जावन तुमकां बरो लागतलो म्हणली म्हजी पाती आनी बरो लागता जाल्यार शेअर करा. तशेंच नाटक पळोवंक दयाकन येया कित्याक अस्तित्वाचे तुम्ही फेसबुकाची पेज पळयली जाल्यार तांचे नाटक खंयसर केदाळा असतात ताचे सगळे डिटेल्स ते घालून आसतात देखून दयाकन थोडे नाटक पळया कित्याक पर्सनली हांवें पळयलां जाल्यार तांचे नाटक भोव बरें आसतात आनी तुमकां चिंतपाक तशेंच एंटरटेनमेंटा खातीर जातलें म्हूण सांगून हांव सांगूंक आशेता. अशें आसतना आयचो आंकडो आमकां प्रयोजक जावन रावल्यात MCC बँक प्रायवेट लिमिटेड तशेंच न्यू टेक इंडस्ट्रीज बायकंपाडी हांकां आमी तांच्या सहकाराक देव बरें करूं म्हणटा आसतना मुख्य हप्त्यांत परत अनेक विशय काणून संदर्शन तुमकां हांव हाडून येतली. तवळ पर्यंत पळोवन रावा कार्मेल किरण चॅनल तशेंच कार्मेल कॅफे. समेस्तांक देव बरें करूं. देव बरें करूं.